विश्वजीत राणेन जीएमसी दिवन दोतोराची माफी मागची. मिडियाचेर स्टेटमेंट दिलो म्हूण जायना. मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडचो म्हूण काँग्रेसीची मागणी. अरे फाल्यां वर रागान कोणाच्या पोटान सुरी घालतलो आनी म्हणटलो ना ना आपल्याक राग आयलो म्हणून. इट इज ऑल रबिश. वी डिमांड दॅट ही हॅज टू बी सॅक्ड, विदाउट वीच वी विल नॉट कीप क्वायट. गोवन्स विल नॉट कीप क्वायट. ही हॅज टू बी सॅक्ड. देर इज नो अदर वे टू. आज हो प्रश्न डॉक्टराच्या सेफ्टीचो हा. आमी जर हांचे बरोबर रावचे ना, कोण रावतलो रे हांचे बरोबर? यू इमॅजिन द कायंड ऑफ स्ट्रेस दे आर इन. ते भयान आसता मरे बाबडे. आणि वाका समज जर कंटिन्यू केलो आणि ते मनीस सोडल्या फ्रेंच बियर्ड वाले ते फोटो काडटात, कोण कोण आयला, कोण कोण उलयला, हांकां हो इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करतलो. आय एम टेलिंग यू. आमदार विरेश म्हणटा मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी सुविधा वाडोवच्यो, जीएमसीचेर ताण नाका. दादागिरी आनी हुकुमशाही जो 70रीन करता ती 70रीची दादागिरी हांगाय अशें जीएमसीनूय तेच चल्लेलें आसा. आनी हेजो उदाहरण जो आसा तो त्या दिसा आमकां दिसून सस्पेंड करपाक लागून बेश्टोच म्हटल्यार आपणाची जी हें आसा म्हटल्यार टीसीपीची जी इनलिगलिटीज आसा त्यो खंय ना खंय लिपोवपाक लागून हें हांगा चालू आसा. इंजेक्शन जी आसा ती खरें म्हटल्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर जी आसा, रुरल हेल्थ सेंटर हांगा जावपाक जाय. आयज अशें जाल्लें आसा जीएमसीन गोंयभरांतल्या दुसऱ्या जी हॉस्पिटल्स आसा हॉस्पिटलांतल्यान आख्खो लोड जो आसा तो जीएमसीन पडटा. काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष प्रतीक्षा कलप म्हणटा मंत्र्याची दादागिरी चल्ल्या. आपण हेल्थ मंत्रीक फोन करता, आरोग्य मंत्रीक फोन करता. सो अशी टायप हुकुमशाही आनी गुंडागर्दी हांगा चालू आसा. आरोग्य मंत्रीक आतां कळूंक जाय की तांकां जर ह्यो प्रॉब्लम आसा पळय कितें तो तांकां राग येता, तेंचो प्रेशर वाडटा, तेज्या खातीर खुबशे ट्रिटमेंट आसा. तेंच्यांनी हांगा ते जीएमसीन येवन बरे डॉक्टर्स आसा तेंच्या कडल्यान ट्रिटमेंट घेवप आनी आपलो राग आनी टेंट्रम जशे लोकांचेर काडप न्हू. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव.